नमस्कार. हांव मारियानो लुकास दिनीस, गांव पालोलें काणकोण गोवा. सद्याक हांव आसता UK. आवाज रेडिओ 99.8 FM. कोंकणी उलय लंडन फुलय. पयले सुवातेर चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा बाब RJ रॉक वाज आनी बाय बिहुला वाज आनी आलिपेक. कारण आज तांणी म्हाका एक बरी संदी दिली ही म्हजी कविता तुमच्या मुखार सादर करूं. तर आयकात कविता घर बांदलां. हांवें घर बांदलां सपनाचें, ताका दार केलां अजापाचें. घर न्हय दोळ्याचें, धामणें घातलां मळबा कुपाचें. घर म्हजें सगळेंच नवलाचें. हांवें घर बांदलां सपनाचें, ताका दार केलां अजापाचें. घर न्हय दोळ्याचें, धामणें घातलां मळबा कुपाचें. घर म्हजें सगळेंच नवलाचें. घराक गोठ जनेलां लायल्यांत नदरेचीं, दाराक कुलपां मारल्यांत जिणेचीं. आंगणांत झाडां रोयल्यांत पारिजातकाचीं, झाडांक फुलां फुल्ल्यांत विलुदाचीं. घराक गोठ जनेलां लायल्यांत नदरेचीं, दाराक कुलपां मारल्यांत जिणेचीं. आंगणांत झाडां रोयल्यांत पारिजातकाचीं, झाडांक फुलां फुल्ल्यांत विलुदाचीं. घरा मुखार शेत रोयलां कोश्टाचें, शेताक कोणोस फुडलां माणकां मोतयांचें. सगल्यांक जेवण रांदलां 12 आपोसलांचें. जेवण जेवपाक एक व्हडलें ताट हाडात तुमच्या मोगा एकवटाचें. घरा मुखार शेत रोयलां कोश्टाचें, शेताक कोणोस फुडलां माणकां मोतयांचें. सगल्यांक जेवण रांदलां 12 आपोसलांचें. जेवण जेवपाक एक व्हडलें ताट हाडात तुमच्या मोगा एकवटाचें. देव बरें करूं. कोंकणी उलय लंडन फुलय.